खंय तरी भायर चल्ला ह्यो गजाली आसा हे प्रत्येक सेक्टरान चल्ला फक्त कुडचड्या वयले मार्केट एक एक्झाम्पल जालो मागीर आमचे भाजी विकपाचे वेंडर जाले मागीर आनी खंयचे वेंडर जाले जे आसात ते प्रत्येक हेजेर गोंयकाराचो जो पयसो आसलो जो गोंयकारा कडेन येतालो तो खंय तरी भायर वचपाक लागलो आनी गोंयकार हो दिसान दीस गरीब जायत रावपाक लागलो हळू करून सो हे एक लक्षात दवरून रेव्होल्युशनरी गोवन्स स्टार्ट केल्ले की गोंयकाराचो रायट जो आसा गोंयकाराक दिवपाचो मेन म्हणल्यार इकॉनॉमिक रायट चडांत चड पयसो गोंयकाराच्या बोल्सान कसो वतलो हे दाखोवपाक लागून आणि हेजे अंडर रेव्होल्युशनरी गोवन्सान खुबशे इनिशिएटिव्ह स्टार्ट केल्ले खुबशे म्हणल्यार खुबशे तेतून मागीर गोवा फ्राय जावं आमच्या धंदेकार जावं मागीर आमचे शेतकार जावं खुबशे इनिशिएटिव्ह स्टार्ट केल्ले एक तुमकां स्मॉल एक्झाम्पल दिता हांव बारीकशें ते म्हणल्यार आमच्या धंदेकार जे आसा तेजे एक कम्युनिटी बिझनेस करपा लागून हे एक इनिशिएटिव्ह आमी स्टार्ट केल्ले जो गोंयकाराचो बिझनेस आसा तो एज अ कम्युनिटी बिझनेस म्हणून स्टार्ट करपाचो म्हणल्यार तुम्ही पयले कडेन आसतले मार्केटान तेंगे गुजराती असोसिएशन आसा मारवाडी असोसिएशन आसा केन्ना गोंयकाराचे असोसिएशन म्हणून आयकला तुम्ही तेका लागून आमी स्टार्ट केल्ले आमच्या धंदेकार म्हणून एक इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्म दिले तेका म्हणल्यार एक वेबसायट स्टार्ट केली जस्ट डायला सारखी बेश्टे कितें असोसिएशन रजिस्टर करून स्लोगन दिवन थंय प्रोटेस्टा बसप ना रस्ते आडवप ना असली काम न्ही एक प्रॉपर वेबसायट जेतून प्रॉपर सगळे तुमचो तुम्ही ऍडव्हर्टाइजमेंट करपाक शकता अशें आमी केलें जस्ट डायला सारखी वेबसायट ते कितले 800-900 रुपये कितले घेता आमी फ्री दिता सो हे स्टार्ट केले आणि आमचे जे रेव्होल्युशनरीज असले भुरगे ते वचून गोंयकाराचो जो बिझनेस आसा तो लाईव्ह करताले बिझनेस वचून थंय लाईव्ह व्हिडिओ काडप त्यांचे प्रमोशन करप हे सगळे आमी फ्री हॅलो पावर कट हॅलो हॅलो पावर कनेक्शन पावर कनेक्शन हॅलो सो आमचे जे भुरगे आसले रेव्होल्युशनरीज त्यांनी त्यांचे लाईव्ह व्हिडिओ स्टार्ट केले त्यांचे कार्ड पोस्टिंग करपाक स्टार्ट केले सो असल्यो खूबश्यो गजाली केल्यो तेणी सो बेश्टे असोसिएशन म्हणून हे न्ही की वचून खंय प्रोटेस्ट करपाचे हॅलो सो अशें असोसिएशन म्हणून अशें न्ही की वचून खंय आडाया रस्ता आडवपाचे असले कांय धंदे केले ना एक प्रॉपर वे प्रॉपर एक वाटेन आमी तांकां दाखयलें की कितें करपाक शकता ते हॅलो आसा दवर सो रेव्होल्युशनरी गोवन्सान अशें गोंयकाराचो बिझनेस प्रमोट करपाक स्टार्ट केलो एक गोंयकाराक एक प्लॅटफॉर्माचेर हाडपाक असले प्रयत्न आनी पयलीं जाले कडेन ना की एक प्लॅटफॉर्माचेर हाडप तांकां डिजिटायज करप तांचे मार्केटिंग करप जे आमी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट करता कोणा कडल्यान कांय घेना आसतना आमच्या प्रत्येक तुमच्याच गांवचो एकलो भुरगो आसा हांगा फ्लेजर म्हणून तुमकां खबर आसतलो सो त्याने स्वतः हांगा खुबशे लायव्ह केल्या सांग्या वयले लायव्ह केल्या आमी वचून कुडचड्यार करताले सो प्रत्येक वाठारांत जे जे गोंयकार आसा जे जे भुरगे आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे ते वचून त्यांच्या गांवचो बिझनेस प्रमोट करता मागीर आमचे शेतकार म्हणून स्टार्ट केल्ले आमी तेतून भितर एक फार्मर जे आसा गोंयचे ते सगळे एक प्लॅटफॉर्माचेर हाडपा लागून हांगा सोलिया एकलो भुरगो आसलो त्याने पोल्ट्री फार्म स्टार्ट केली सावड्डा एकलो भुरगो आसलो त्याने बी पोल्ट्री केला आणि खुबशे भुरगे आसा जेणे ऑर्गॅनिक फार्मिंग केला कोणी येल्लो वॉटरमेलन केल्या अशें करून जो ट्रेडिशनल फार्मिंग बिझनेस आसलो तो आमी परत एक वयर हाडून तांकां कितें तरी प्रॉफिट्स मेळटले हेका लागून स्टार्ट केल्ले सो अशे खुबशे इनिशिएटिव्ह स्टार्ट केल्या आता रिसंटली एक हे पळयतालो की रायस जो मेळटा तांदूळ जो मेळटा न्ही आमकां हे रिसंटली कळ्ळें म्हाका की गोंया जो भायल्यान तांदूळ येता म्हणटा आमी जो सामको वायट दिसता म्हण घेता एक्चुअली तो तांदळा भितर कांय ना तो जो सामके सॉयल व्हॅल्यू आनी हें आसता न्ही तो सगळो डावनग्रेड जाले कडेन आसता खुबसो तांदूळ जो आज गोंयान येता भायल्यान न्ही तो फक्त युरिया आसता खबर आसा तुमकां त्याने फुलोवन काडले रायस तो आमगे पयलीं रायस आसलो तेजेर जो गोंया पिकतालो जो आमी उकडो आनी हे तांदूळ खाताले पळय न्ही तेजो व्हॅल्यू आनी हेल्था कितलो बरो हे म्हाका थोडे दीस पयलीं कळ्ळां सो तेका लागून आमचे शेतकार इनिशिएटिव्ह जो आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो तो खूब इम्पॉर्टंट जाता आज की गोंयकार जे शेतकार आसा तांकां सगळ्यांक एक प्लॅटफॉर्माचेर हाडपाक
मागीर आम्ही आनी एक इनिशिएटिव्ह केल्लें आमचे मतदार म्हणून. तुमकां खबर आसा ह्या दिसांनी कोणी ट्रेनींतल्यान देंवता आधार कार्ड करता, वोटिंग कार्ड करता, रेशन कार्ड करता, खबर आसा तुमकां? तुमच्या गावान कितलीशे फेक वोटिंग कार्ड केल्या खबर आसा? आम्ही 2020 इयरा भितर तुमच्या गावचे सगळे जे तुमच्या जे सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तेतून भितर जे फेक वोटिंग कार्ड जाल्ले खूपशे ते आम्ही आयडेंटिफाय केल्ले. पेडामोल लागता न्ही तुमकां? हा, पेडामोलार खुबशे मेळ्ळे आमकां. आणि टोनी नगर लागता, टोनी सावड्ड्या पडटा काय सांगे? हा, सावड्ड्या. सो तेतूंकय मेळ्ळे, ह्या सायडीने मेळ्ळे, असे खूपशे मेळ्ळे आणि प्रत्येक हेतून भितर पळया तुम्ही वचून. सो आमचे मतदार इनिशिएटिव्ह केला आम्ही तेतून भितर असे सगळे आयडेंटिफाय करून फुल 2020 भितर त्यांनी फुल आयडेंटिफाय करून दवरल्या. त्या तर रोखडे कॅन्सलेशना घालतले आम्ही. मागीर आम्ही जीपी न्यूज म्हण केल्ले. जीपी न्यूज आयकला तुम्ही? असं जीपी न्यूज कित्याक केल्ले? एक फियरलेस जर्नलिझम म्हणून. म्हणटकीर तुम्ही आमचो कितें इश्यू असलो तुमच्या गावान न्ही, तुम्ही शूट करून तो व्हिडिओ तेजेर धाडपाक शकता. एक नंबर असा जीपी न्यूजाचो आउट केल्लो. तो खुबशा लोकां कडेन आसलो कित्याक खुबशे सांग्यारसान खुबशे व्हिडिओ जाता आमकां. सो असे खुबशे इनिशिएटिव्ह जे आसात ते रेव्होल्युशनरी गोवन्सान केल्या आपल्या अंडर. अशें न्ही की आमी रेडीमेड आज येता आनी हांगा कितें तरी सांगता म्हणून. आणि पयलीं तुम्ही पयले कडेन आसतले जे खुबशे इल्लिगल जे जमनीचे इश्यूज चल्ले रिवॉन त्या सायडीच्यान ते आम्ही पयलींसान घेतल्या. सो रेव्होल्युशनरी गोवन्सान न्ही अशें न्ही की बारीक आज येवन कितें तरी सांगता, पूण हेजे पयलींसान आमी सतत काम करीत आसा. सो आज खंय तरी सांग्यार येवन हांगा एक मिटींग कंडक्ट करपाक मेळ्ळें. सो आनी एक सांगपाचें म्हणल्यार जे तुमकां सांगलें मी आमच्या मतदार सांगले मागीर तेतून भितर आमी ग्रीन गोवा इनिशिएटिव्ह म्हणून आनी एक केल्ले. हे खबर आसतलें, हे सतत 3-4 वर्सां जाली चालू आसा. ग्रीन गोवा इनिशिएटिव्ह आयकला? आम्ही ऍक्च्युअली हांगा जाताले खूब फावटी जे वाल्किनी फार्म आसा खुबशे फोटोज आमच्या वाल्किनी फार्मातले आसले हांगा. सो ऑल ओव्हर गोवा आम्ही ट्री प्लांटेशन ड्राईव्ह केला. सो 2019 फर्स्ट मॅसिव्ह अटेम्प्ट जाल्लो. 5,000 झाडां एकच दिसाक लायिल्ली आणि त्या वर्सा टोटल आम्ही 10,000 झाडां लायली अराउंड. 2020 मातशें स्लो डाऊन झाले, पण 2021 आम्ही बारीक 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 हे करून प्रोग्राम्स करून अशी भरपूरशी झाडां लायली. सो इतले मॅसिव्ह आजपर्यंत काम झाले कडेन आसा. आता ग्रीन गोवा इनिशिएटिव्ह आम्ही फक्त हे दवरना की आयले खंय तरी झाडां लायले फोटो मारया गेले म्हणून ना. आम्ही प्रत्येक कडेन आयडेंटिफाय केलें की कशें कशें ट्री प्लांटेशन जावपाक जाय. एक सिंपल एक्झाम्पल, एक बारीकशें एक्झाम्पल जर दितलो तुमकां जाल्यार ते म्हणल्यार आमी कितें सांगलां की फ्रूट बेरिंग ट्रीज आसात, जशे गांव आसात गांवांनी फ्रूट बेरिंग ट्रीज लाया. म्हणजे कितें फुडले फावटी त्या खंयच्यान बेळगांवच्यान येता ती फ्रुट्स तुमकां घेवपाक गरज ना, तुमच्याच गांवांत जातली. आज जर तुम्ही लायले फ्रूट बेरिंग ट्रीज, एक समज बारीकसो खंयचो रोड आसा, इंटरनल रोड किंवा बारीक कितें आसा, थंय जर गांवांत जी जमीन आसा थंय जर तुम्ही एक समज 50 एक झाड तरी लायली एक गांवांत जाल्यार तुमकां फ्रूट जी आसा खंयचे आंबे जावं पणस जावं कितें जावं ते तुमकां फुकट भितर मेळ्ळे गांवा भितर. वचून बाजारांतल्यान घेवपाक गरज ना. तितलोच पयसो जो आसा न्ही तुमच्या बोल्सान उरतलो. आणि हे जे भायल्यान फ्रुट्स येतात न्ही आणि जे प्रॉफिट्स आमी सगळो आमचो पयसो भायर वता न्ही तो सगळो आमचे कडेन उरतलो. हे एक बारीकशे इनिशिएटिव्ह तेतून भितर. मागीर इंडस्ट्रीज ज्यो असल्यो ज्यो पोल्युटिंग इंडस्ट्री आसा, ह्या वर्सा आमी काम केलें की काकोडा इंडस्ट्रियल इस्टेट जे आसा जे पोल्युशन जाता ते कंट्रोल करपाक लागून आमी त्या इंडस्ट्री भितरच हे लायलें. इंडस्ट्रियल एरिया भितर जी जमीन असली तेतून भितरच ट्री प्लांटेशन स्टार्ट केलें. म्हणटकीर पोल्युशन जे आसा थंयचे थंयच कंट्रोल जातलें. सो अशे आमी इनिशिएटिव्ह केल्या. सो आता तुमचा चढ वेळ घेना आसतना हांव नेक्स्ट स्पिकराक आपयतलो हांगा. सो थँक्यू. देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू बाबा आदित्य. सो तुजो मोलादीक टायम आमकां हांगासर दिल्ले खातीर आमी तुका देव बरें करूं म्हणटा. आनी चड उगत काडी ना कित्याक पावसाची गॅरंटी बीन ना. सो
तुमच्या सगळ्यांच्या नावानं हांव मनोज बाबाक या स्टेजीत आमंत्रण करता. सो सगळ्यांनी मोठ्यान ताळयो मारून ताचो येवकार करचो आणि सगळ्यांनी उस्सो! खूप दिसान मिटिंगेक स्टेजीर उबो रावला. बरें दिसलें. खूब थँक्यू तुमकां की तुमी आमकां इन्वायट केलें म्हणून आमकां आयज हांगा येवपाक मेळ्ळें, उलोवपाक मेळ्ळें. आनी पयले सुवातेर जे भुरगे हे मिटींग ऑर्गनायज करपाक वावरला, स्टेज घातले, लोकांक सांगला, लोकांक खूब खूब भुरग्यांनी त्रास काडला ही मिटींग ऑर्गनायज करपाक. आनी सेल्फलेसली कोणाकूच दुसरे पॉलिटिकल पार्टी भशेन आमी कोणाक पयशे दिना, कोणाक पयशे वाटिना. सो भुरगे आपले पयशे काडून हे बॅनर्स प्रिंट करता, स्टेज सेटअप केला, आपूण भोंवता पेट्रोलांक, डोर टू डोर करता, हे सगळें जाता. सो त्या भुरग्यांक लागून नेटान ताळयो जावच्यो. ते भुरगे आयज तुमकां लागून, तुमच्या फॅमिलीक लागून वावरता, आपूण रिस्क घेता. तेंचेरूय प्रेशर आसता, तेंचेरूय घरान आवय बापूय प्रेशर हाडटा. आवय बापाय कडेन पॉलिटिकल पार्टींचे जे लिडर्स आसता दुसरे ते येवन बसता, थोडे पट्टेवाले येवन बसता. पूण ते भुरगे फियरलेसली भायर सरता. आनी जो मेरेन आमी फियरलेसली भायर सरतले तो मेरेन गोंय आमचें साल्वार उरतलें. आमी जर भायर सरना गोंय साल्वार जावपाचें ना. आतां सांगेर हांव खूबदां सांगेर पावला, भरपूरशा वाड्यांनी मिटींग घेतला. पूण सांगेर आनी सत्तरी हे दोन ऑलमोस्ट सिमिलर टायप हें आसा, डेमोग्राफिकली सिमिलर आसा. हांगाले नेचर ऑलमोस्ट सिमिलर आसा. चड रुरल एरियाज आसा ज्या जाग्यार नेटवर्क ना, ट्रान्सपोर्टेशन ना, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट ना, हेल्थ केअर फॅसिलिटीज ना. इतली वर्सां सांगेर राजकारणी येवन गेले, कितले राजकारणी येयले, कितले फेक प्रॉमिसीस लोकांक दिले. पूण अजून मेरेन हांगा बेजीक एम्युनिटीज लोकांक ना. लोकांक सारकें उदक ना, लोकांक सारकी लायट ना, लोकांक सादें पब्लीक ट्रान्सपोर्ट ना, लोकांक हेल्थ केअर फॅसिलिटी ना. सारकें आसा ना. पूण येतात आनी आपले व्हडले बॅनरां मारता, व्हडले सभा करता, आपले बर्थडे करतात, लोकांक आपयतात, ताळयो मारून घेता, लोकांक फेक प्रॉमिसीस करता, आश्वासनां दिता आनी तेच हितून लोकांक दवरता. ह्या राजकारण्यांचे एकूच काम, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, गोंयचे राजकारणी हे जमनी विकपाचे एजंट जाल्ले आसा. सारकें? जमनी एकतर गव्हर्नमेंट लँड एक्वायर करता आनी काडून कोणाक तरी भायल्या प्रोजेक्टाक दिता, ज्या प्रोजेक्टान गोंयकाराक ₹1 पासून फायदो ना. आतां तुमचो ह्या गांवचो जो इश्यू आसा, सोशादात जी जमनीचो इश्यू आहा, 35 लाख स्क्वेअर मिटर जागो गव्हर्नमेंटान रातोरात आपल्या नांवार केलो. कितलेशे वर्सां पयलींची ऑर्डर ती लावन तेंच्यांनी तो जागो आपल्या नांवार केलो, गव्हर्नमेंट ऑफ गोवाच्या नांवार केलो. कितल्याशा लोकांचे जे काजू प्लांटेशन करताले, कल्टिवेशन्स करताले, तेजेर आपूण आपले पोट भरताले, तांकां गव्हर्नमेंट जॉब ना काय ना, ते काजी रोयताले, फणस रोयताले आनी कितें रोयताले आनी तेतूंतल्यान ते कल्टिवेट करून शेत करून आपले पोट भरताले. जाल्यार तेंचे पोट पासून ह्या सरकारान आतां काडून घेवपाचो प्लॅन केल्लो. लोकांची रातोरात तेंच्यांनी 114 वयली नांवां काडल्या. जी 114 मुंडकार कायद्या अंडर 2001 कितें 11 सरकारान ती तेंच्या नांवार केल्ली, सगळे फी फारीक केल्ली गव्हर्नमेंटाक. जाल्यार गव्हर्नमेंट आतां केन्ना तरी 1955 की 1966 ऑर्डर लायता आनी सरकार सांगता तो जमीन आमची म्हणून. एवरी टायम सरकारान हेच केल्ल्या. मोपात 1 करोड स्क्वेअर मिटर जागो, ऑलमोस्ट 1 करोड स्क्वेअर मिटर, 1 कोटी स्क्वेअर मिटर जागो सरकारान मोपा एअरपोर्टाक घेतलो. त्या लोकांक अजून 80% लोकांक ₹1 पासून मेळोंक ना. 80% लोकांक ₹1 पासून मेळोंक ना. ते मोपा एअरपोर्टाचेर रोड करपाक तेंच्यांनी आता ऑलमोस्ट 4 लाख स्क्वेअर मिटर जागो घेतला. लोकांक ₹1 पासून मेळोंक ना. रेट कितें हा? ₹400 ते ₹600 स्क्वेअर मिटर. तुम्ही सांगा 400 आणि ₹600 स्क्वेअर मिटरान जागो मेळटा सध्या गोंयांत? ना. तर त्या लोकांनी वचपाचे सगळे जागे, मॅक्झिमम जागो एग्रीकल्चर लँड, मॅक्झिमम जागो बागायती, लोक थंय कितें काजू रोयताले आनी कितें रोयताले. पूण तो जागो सरकार आयज एक्वायर करता, व्हडले व्हडले 100 स्क्वेअर मिटर रोड मारता आनी सेम ते आतां हांगा करपाक सोदता. 70 जी IIT तेंच्यांनी दावळलेली मेळावलीन, ते मुवमेंट आमी क्लोजली पळयला, क्लोजली मॉनिटर केला, त्या लोकां कडेन वावरला. सो सेम आमकां डावट आसा की सरकार IIT हांगा हाडपाक सोदता. कित्याक हांगलो जो MLA आसा तेका IIT जाय म्हणून तेणी स्टेटमेंट केल्ले
IIT इज नथिंग बट अ रियल इस्टेट एजंट. हांगा फक्त रियल इस्टेटाची गेम जातली. IITच्या नावान सांग्या वयले सगळे जागे सोल्ड आउट जातले, कन्वर्ट जातले, व्हडले व्हडले बिल्डिंग्स येतले. म्हाका सांगा, हांगा जर 50 लाख स्क्वेअर 50 लाख रुपयाचो जर फ्लॅट येयलो, तुमच्याकडे कापास्ताद आसा तो विकतो घेवपाक? ना. आता 35 लाख स्क्वेअर मीटर जागो जर लोकांचे थंय काजू गेले, हे गेले, ते लोकांक कामाक कोण लायतलो? मोपा एअरपोर्टाचेर ज्या लोकांक तेंच्यांनी दुसऱ्या जाग्यार येल्ले, ते दुसऱ्या जाग्यार व्हरून त्यांना सांगलेले जॉब दिता म्हणून भितर 11 की 15 घरां आसली, ती घरां मोडून त्यांना 100 स्क्वेअर मीटरचे घर दिले, एक 50 स्क्वेअर मीटर गोठो दिलो, भितर एका घरान 20-20 लोक रावता. ते लोकांक आयज एक जॉब ना, वयल्यान एकट्या भुरग्याक हालींच आरजी वांगडा भोंवता म्हणून ताका कामा वयलो काडलो. इमेजिन, जागो गेलो त्यांचो 10,000 15,000 स्क्वेअर मीटर जागो गेलो. त्यांना 800 स्क्वेअर मीटर टोटल जागो दिला, भितर 100 स्क्वेअर मीटरचे घर बांधून दिला, त्या घराकूय क्रॅक गेला. सेम सरकार हांगा करपाक सोदता. हो बीजेपीचो जो सरकार हा, फक्त जागे घेवपाचे गोंयकारांचे, ते जागे घेवन व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडपाचे आणि रियल इस्टेट एजंट कशे वावरपाचे, हे आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह वावरना. आता हांगलो बीजेपीचो एक्स MLA जागो जाला, तो सांगता आपूण डेव्हलपमेंट करलो. 1000 कोटीची कामां केला खंय तेणी. कितले? 1000 crores. तुमकां दिसता? कोणाक तरी दिसता 1000 करोडाचे कितें केला म्हणून तेणे? हांव ते सुभाष फळदेसायक हांव चॅलेंज करता, तेणी 1000 करोडाची कितें कामां केल्या पळय ती प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सगळी कामां आणि तेंची रेट तेंच्यांनी जाहीर करची काय ना? लोकांक कळनी 1000 कोटी गेले खंय. हे फक्त आणि फक्त लोकांक नागोवपाक येतात, आपल्या बर्थडेक लोकांक व्हरतात, ते खावयतात, ताळयो मारपाक लायतात आणि आपली बोल्सां आणि आपले घरा भरतात आणि काय ना. लोक हांगा भिकारी झाले. आता जेन्ना हांगलो जागो वयता गव्हर्नमेंटान घेतलो, तेन्ना हो सुभाष फळदेसाय खंय न्हिदला? कित्याक जागो जावंक तो? कित्याक लोकां वांगडा रावंक ना? हो गणेश तुमचो कोण तो प्रसाद गांवकर, तो चिदंबर येयलो त्याच्या फाटल्यान धांवता. म्हणजे हेंकाच खबर ना आमी खंयच्या पार्टीन वयतले आनी खंयच्या ना, खंयच्यान बॅग मेळटा थंय वयतले. हे गोंय विकपी हे राजकारणी आहा पळय, हेंका जो मेरेन आमी घरा बसयना, तो मेरेन आमी साल्वार जावपाचे ना. परते तेंकाच मतां घालपाची ना. अवेअरनेस जावपाक जाय. आमचो जागो आहा पळय, तुमकां आमी एक आश्वासन दिता की ह्या जाग्यार तुमचो जो आयज जागो गेला, जागो गव्हर्नमेंटान घेतला, भितर तुमकां फायट करपाक जो लिगल सपोर्ट लागतलो तो रेव्होल्युशनरी गोन्स दिवपाक रेडी आहा. अनकंडिशनल. आमच्या गोंयकारांचो जागो गोंयकारांक कडेच उरपाक जाय. हांगा आमकां व्हडले प्रोजेक्ट नाका, आमकां कसलोच प्रोजेक्ट नाका. आमकां कळ्ळें की हांगा कॉरीज चलता म्हणून, ते कॉरीज सगळे पोल्यूट करता म्हणून आख्खी न्हंय, आनी तुमकां प्रॉब्लेम जाता काय ना? पूण सरकाराचे ह्या पर्यावरण राखपाक कांयच ना. तो सीएम एकूच काम करता, पर्यावरण दीस हॅपी एनवायरमेंटल डे म्हणून पोस्टर करता आणि घालता. तुम्ही पहिला तेका मावळिंग्या लोकांनी कसो धांवडला तो मयांक पहिला तुम्ही न्हू. हीच तेंची लायकी. कित्याक 4 वर्सान एकदां तो सांगता शाणपण आपूण पावलो न्हू म्हणटा. अरे तू कित्याक पावला? इलेक्शनाक लागून पावला. तू लोकांचे प्रश्न, लोकांचे इश्यू अंडरस्टँड करपाक पावंक ना. सेम हांगले MLA. आमचो MLA असो आमी हाडपाक जाय जो लोकां मेरेन पावतलो, लोकांक आपल्या दारार आपोवचो ना. तुमच्या MLAन, आतां जो MLA आसा ते MLAन कितले फावट तुमच्या वाड्याचेर तुमचे इश्यू डिस्कस करपाक ना, तुमच्या गावात मीटिंग घेतल्या म्हाका सांगा. MLA 1.5 लाख रुपये सॅलरी असता, खबर आहा तुमकां? 1.5 लाख रुपये सॅलरी, अनलिमिटेड पेट्रोल, त्याच्या आवयचे, त्याच्या बापायचे, त्याच्या भुरग्यांचे सगळे हेल्थकेअर सिस्टम, हेल्थकेअर कितें प्रॉब्लेम जाता, कितें पळय एक्सपेन्सीव जाता ते आमी केअर घेता आमच्या पयशांनी. MLA आनी दुसरे काम आहा 1.5 लाख सॅलरीन गावात भोंवपाक जाय कितें नाका तेणी? जाल्यार हे MLA करता कितें? हो चिदंबरा कडेन भोंवता, तो गुंडू रावकी कोण येता त्याच्या कडेन भोंवता, टिकेटीक भीक मागता. हेंका आमी दलाल कित्याक म्हणटा ना, हेंच्यांनी गोंय विकपाक काडला. आता सांग्या मार्केटान रावतलो, एक च्या पितलो जाल्यार गोंयकाराचे हॉटेल सोदचें पडटा. अय्यंगर बेकरी, ही बेकरी, ते बेकरी, चल्ला कितें? आमच्या गोंयकारांनी करपाचें कितें? हेंका हाडटा कोण? 4,500 वोटर्स मायग्रंटांचे हांगा आसा. भायल्यान लोक 4,500 हांगा येयल्यात आनी ते वोटर्स जाला. आनी आमचो सरकार आनी आमचो MLA ते चूज करता, आमचो गांवचो सरपंच ते चूज करताय. आमी करिना. तुम्ही कर्नाटकान गेल्यार तुमकां रायट मेळटलो. आदीन जशें सांगले आमी पोगो बील डिफायन केले, आमी गोंयकार कोण तो डिफायन केलो. हेंका लागून गोंयकार कोण? भूमिपुत्र कितले वर्सांचो? हेंका लागून बीजेपीक लागून 30 वर्सांचो. तुमकां एग्री आहा ते? ना. आमी गोंयकार कोण तो 2.5 वर्सां पयलीं डिफायन केल्लो. कित्याक आमकां खबर आसले हे रियल इस्टेट एजंट ह्या मायग्रंटांक गोंयकार एक दीस करतले.
म्हणून आम्ही गोंयकार कोण तो डिफायन केलो. आमचे डेफिनेशन तुमकां एक याद जाल्यार हय म्हणपाचें तुमी. फर्स्ट 20 डिसेंबर 1961 म्हटल्यार 20 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा पयलीं कोणाचो आवय नाजाल्यार बापूय, आजो नाजाल्यार आजी गोंयान रावताली आणि तेची जी फॅमिली आता आसा आनी फुडें आसतली तेंकांच आमी गोंयकार म्हणून डिफायन करता. एग्री आहा तुमकां? येस. आता डिफायन केले. कित्याक डिफायन केले? आमकां गोंयकार म्हणून कित्याक डिफायन करचें पडलें? आयज आमच्या कडेन वोटिंग कार्ड आसा, मायग्रंटां कडेन आसा, आमच्या कडेन आधार कार्ड आसा, तेंच्या कडेन आहा. आमकां कितें स्पेशल रायट्स आसा गोंयान? 60 वर्सां जाली. कितले सरकार येयले? बीजेपी येयले, गोवा फॉरवर्ड आसली, एमजीपी आसली, काँग्रेस आसली, कितले सरकार येयले, कितले राजकारणी येयले आनी कितले मेले छाप घेवन. पूण एकट्यान तरी गोंयकाराक लागून एक तरी कायदो केला जाल्यार तुमी म्हाका सांगा. एकूच कायदो, एकूच. 60 वर्सां कितलेशेच वर्साक 3 असेंब्ली जाता, 4 असेंब्ली जाता. ते 4 असेंब्लीक तेंच्यांनी 60 वर्सां असेंब्ली जाले, 50 वर्सां असेंब्ली जाले. हे असेंब्ली सेशनाक वचोन केले तरी कितें? गोंयकाराचे जमनी राखपाक एक कायदो करूंक ना. आयज तुमी केरला वचा जाल्यार केरलावाल्यांनी आपले जमनी राखून दवरला काय ना? आमच्या गोंयानूच कित्याक पाड पडला? थंयसर भायर जेन्ना लेबर वयता केरला तेन्ना ताका गेस्ट लेबर म्हणून म्हणटात ते. आमी हांगा लेबर येयलो की तो पयलो गोंयकार जाता, भूमिपुत्र जाता. ताका भूमिपुत्र आमचो सरकार करता. आनी हितून सगळे इन्वॉल्व आहा. हे सगळे जे बोवाळ मारता पळय, विजय सरदेसाय, फाल्यां विजय सरदेसाय हांगा बोवाळ मारता. विजय सरदेसायच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत कितले मायग्रंट आहा? गोंयकार. पण एका तरी मायग्रंटाचे वोटिंग कार्ड विजय सरदेसायन कॅन्सल केला? एका तरी मायग्रंटाचो इलिगल धंदो कॅन्सल केला, बंद केला? तुम्ही सांगा, केला? गोंयकार पण कसले? फक्त फटिंगपणाचे. तेवटेन काँग्रेस दिगंबर कामत उठलो, भूमिपुत्र. अरे तुझे मोती डोंगर भरला थंय, तलवारी काडटात लोक बर्थडे केक कट करपाक. आणि भूमिपुत्राचे उलयता, मायनिंगेचे उलयता. अरे चोरला मरे तुम्ही. मायनिंग सोपयली तुम्ही. मायनिंग ट्रक यांचे, फळदेसायचे आणि कोणाचे दोग बाबडे झगडटात, लोकांक झगडे करतात. तुझे ट्रक हांगा नाका, माझे ट्रक हांगा नाका. सांग्यार तेच चलता काय ना? लोक झगडटा, लोक मरता आणि हे वांगडा जेवतात. आमकां कळपाक जाय. म्हाका हांव तुमकां सांगता, सुभाष फळदेसायच्या बर्थडेक पयली मेसेज 12 प्रसाद गांवकारांक केली आसतली. 100%. ते तोंडार दाखयता तशें कांय नासता. कित्याक आमकां पिशे केला. 60 वर्सां जाली. आयज आमकां गोंयकारांक आयतारचे सादे पोटभर नुस्तें खावपाक ताकद ना. सारकें आसा ताकद आमच्या कडेन? बाजार आख्खो भोंवता आनी बांगडे आनी ताल्ले घेवन येता. सारकें कितें ना? आतां जर हांगा फ्लॅट येयले, हांगा लागीं जर फ्लॅट आसा, सांग्यार जर बिल्डींग येयली, फ्लॅट येयली जाल्यार आनी खंय मडगांव 60 लाख 70 लाख 80 लाख रुपयाचो फ्लॅट येतलो. आयज आमकां जर ताकद ना, तुम्ही केन्ना चिंतला आमची फुडली भुरगीं येतली, फुडले जे जनरेशन येतले ते खंय रावतले आनी तांकां फ्लॅट आनी प्लॉट खंय मेळटलो म्हणून केन्ना विचार केला तुमी? खंयचो तरी MLA उलयला हेचेर? जॉब दिता. कसले भिकाड्डे जॉब दिता ते 15,000 10,000चे. 15,000 जर तुका पगार दिलो जाल्यार तुका 50 लाखाचो फ्लॅट घेवपाक जातलो? बँक उबी करतली दारान? 15,000 जाता कितें? MTS करता, लोकांची ते मडी काडपाक लायतात थंय. आमच्या भुरग्यांक ते होमगार्ड करून दवरल्यात. तांकां बाबड्यांक तांकां फिक्स सॅलरी पासून ना. दिसावड्याचेर आहा ते. एक दीस ऑफ, सॅलरी कट. कॉन्ट्रॅक्टाचेर भुरग्यांक दवरलात. भुरग्यांक 15 जॉब दिता. कसले जॉब दितात? तुमच्या भुरग्यांक डायरेक्टर आनी आमच्या भुरग्यांनी रस्त्यार पिल्लुके मारपाचे? वाय? आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयता, आमी बरे शिकता, आमी मेरिट लिस्टाचेर आसता. तुमची जॉब ट्रान्सपरन्सी ना आनी तो CM पर स्टेटमेंट करता कितें? आमचे जॉब ट्रान्सपरंट आसता खंय? आमी पयशे घेत ना खंय? तो बाबू कवळेकर सांगता आपूण सोडून सगळे पयशे घेता खंय. एक एकटो एक डायलॉग म्हणजे तोंडाक येता तो डायलॉग. तेंचे कितें इतले वर्सां कितें जाल्ले तांकां आरजी असले कोण मेळोंक नासले. तांकां सगळे मेळ्ळे ते पट्टेवाले. हो पट्टो काडलो, दुसरो पट्टो घातलो, दुसरो पट्टो तिसरो पट्टो घातलो. तांकां आमी पट्टेवाले म्हणटा. ते पट्टेवाले चेंज करीत रावतात पट्टो. सो त्या पट्टेवाल्यांक ते डील करताले 3 वर्साचो. तांकां कोण क्वेश्चन करिनासलो. आतां तांकां कितें जालें? एवरी टायम आमी क्वेश्चन करता म्हणून ते 100 फावटी चिंतता उलयतना. CM जेन्ना आमच्या गांवान येयलो तो लुडबुडलो. तो आमी हे करूंक ना, आमी ते करूंक ना तेच सांगले. केले ते काय दिना तोंडान, कित्याक आमी फुड्यान आसले म्हणून. इमेजीन CM थंय उबो रावला. ते सिंगम पिक्चर पळयला तुमी? तो जयकांत शिकरे की कोण आसता तो तसो लुडबुडलो. कितें ताका कळत ना कितें उलोवंक. आमी हे करूंक ना, आमी जॉब दिवंक ना, आमी उदक दिवंक ना, आमी रस्ते दिवंक ना ते सांगून गेला. ताका कोणे तरी शिरो केल्लो गांवच्या कोणे तरी. तो शिरोय खावंक ना. शिरो खावच्या आदींच गेलो.
ही लायकी यांची कित्याक आम्ही जेन्ना गोंयकार युनायट जातले एक जातले वांगडा रावतले युनायटेड हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव आमकां लागना आमकां गोंयकार तो गोंयकार 1961 आमची कट ऑफ डेट आसा त्याच्या पयलीं कोण आसलो तेजी आतांची फॅमिली तेका आमी गोंयकार म्हणटा तो कोणूय जावं जात पात तेजे आमकां रिलीजन आमकां लागना सारखे जेन्ना आमी युनायट जातले तेन्ना एक आमदार आयज एक नाल दोन तुमचे दर एकटो प्रसाद गांवकार आणि सुभाष फळदेसाय आणि कोण तरी आता कोण तरी न्यू येयला कोणाची तरी बायल जोक म्हाका दिसता तो ती उबी आसता आनी तेच्या फाटल्यान कोण तरी सेक्रेटरी काय कोण आसता म्हाका खबर ना कोण तो मोठोसो तो उलयता आय डोंट नो कोण तो बरो खाड बी ना तेका पूण म्हाका दिसता की तो रावता काय ती रावता हांव कन्फ्यूज जाता कोण रावता इलेक्शनाक काय म्हणून आनी कितें वाटता सोत्र्यो 100 रुपयाच्यो सोत्र्यो वाटता लोकांक बाबूचे पयशे सोंपले काय ओपन टू क्लोज के प्रॉब्लेम जाला ना न्हू काय कळना कित्याक ते सोत्रे वाडटा ते व्हडले तरी वाड बारीक बारीक धाकटे धाकटे ल्हान ज्या बायलांक ज्या मनशांक थंय उलोवपाक कळना आमी काल 2 दीस फाटीं आमी स्त्री क्रांती म्हणून एक कॅम्पेन लॉन्च केली स्त्री क्रांती म्हटल्यार आमी कितें आमकां बायलांक एम्पावर करपाक जाय बायलांक बिझनस करपाक लावपाक जाय बायलांक आपल्या पांयाचेर उबी रावपाक लावपाक जाय आयज हांगा रुरल बायलां आसा गांवांत जी बायलां आसा ते मॅक्झिमम बायलां हाऊसवायफ सारकी घरा आसता त्या बायलांक लागून गव्हर्नमेंटान कितें केलें सेल्फ हेल्प ग्रुप केले सेल्फ हेल्प ग्रुप कित्याक केले ते सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या लिडराक फोन मारलो फाल्यां मिटींग आसता तेन्ना फोन मारून ते 10 बायलांक घेवन फाती बिती मारून हाडून थंय खुर्चेर बसय सारखे सारखे कितें ना हा बस धाडली तांकां वड्यांक बस येयली ती न्हिदता तूं उलय नाल्यार मर ती येता परती येवन घरात बसता तांकां पडलेलेच ना की कोण सायडीच्यान टाळयो मारले की ती टाळयो मारपाक लागता हे पॉलिटिकल रॅलिंग जाता आणि ह्या आमच्या बायलांचे तर तुम्ही फाटी व्हिडिओ पळयल्यार खबर ना ते सदानंद शेट तांडवच्या सीएमाचेर सामकी फुलां मारता साईबाबा येयल्या म्हणजे म्हाका कांयच कळना खंयच्या युगान हा तो म्हणजे 1920 1914 पावलो काय साईबाबा बी येयलो काय चिंतपाक पडलो हांव 15 ती बाबडी बायलां कित्याक रावले आपल्या भुरग्याक खंय तरी जॉब मेळटलो तेजे लायफ सेक्युअर जातले म्हणून तेच करता ती उमेदीन कोण मारिना आपल्या घोवाचेर तरी केन्ना मारले आसतली फुलां ही ना न्हू चप्पला बीन मारले आसात एकठांय पूण फुलां मारता कोणाचेर हेंचेर जेंच्यान तुज्या भुरग्याचें लायफ स्पॉयल केला जेंच्यान तुका नुस्तें खावपाची ताकद दिवंक ना जेंच्यान तुका घर घेवपाची ताकद दिवंक ना तुका भिकारी करून उडयला तेंचेर आमी फुलां मारता ही लज आमकां दिसपाक जाय जो मेरेन आमी प्राउड गोंयकार म्हणून जगचे ना रिस्पेक्टान जगचे ना जो मेरेन आमी आमचो व्हॅल्यू वयर दवरचे ना तो मेरेन हे राजकारण अशेंच सकयल्या लेवल चलतले आनी आमी गोंयकार भिकारीच कशे जगतले पंचायतीन वचत जाल्यार कामां जाता आमची थोडे पंचायती गोंयान थोडे 10% सरपंच आसतले गोंयान जे गोंयकारांक लागून काम करता आपल्या गांवांक लागून उबे रावता 10% 90% फक्त आणि फक्त आपलो गांव लुटपाक आसता आता 10% आतले तुमच्याय गांवांत कोण तरी आसतलो आसतात कोण ना कोण तरी एकटो बरो आसतात सगळे करपाचे खूप कमी आसा तालिगांव बीन ते हितून जे हितून बाबूश रूल करता आनी तेजी बायल आनी तेजी फॅमिली आमकां पयलीं म्हटल्यार आमचो व्हॅल्यू दवरपाक जाय आतां तुमकां जर ह्या फावटी पयशांचो फार जावपाचो काय ना तुमकां सपोज काडून तेंच्यांनी 50,000 दिले एका मताक कितले 50,000 ऑन हायस्ट सायड धरया 50,000 दिले एका मताक म्हाका एक सांगा 50,000 तुम्ही तुमच्या भुरग्याक जो व्हडलो आसा लग्न जाला तेजी बायल आसा भुरगीं एका घरान रावतात एका सगळे जॉयंट फॅमिली तेका जर एक फ्लॅट जाय ना जाल्यार एक प्लॉट जाय रावपाक 50,000 तुम्ही तेका फ्लॅट आनी प्लॉट घेवपाक शकता हय ते 50,000 त्या भुरग्याचे लायफ सेटल करपाक शकता पण ते 50,000 घेवन आमी तेका जर वोट केले जाल्यार ते MLAचे तेच्या बायलेचे तेच्या भुरग्यांचे तेच्या सगळ्या फुडल्या पिळगेचे लायफ आमी सेट करता बेश्टो पयशे दिता तुमकां खंयच्या तरी MLAन आपली प्रॉपर्टी विकून पयशे वाटला तुमकां एवरी इयर प्रॉपर्टी वाटता काय ना तेंची आनी आमकां बँकेची लेटरां हा बायकाचे इन्स्टॉलमेंट भर रे कारीचे भर रे आनी कसले मोबायलाचे भर सगळे घराचे भर येता काय ना लेटर आमी आमचो जो रिस्पेक्ट आसा तो आमी सकयल केला देंवयला तो आमकां वयर काडपाक जाय पयलीं म्हटल्यार आमी जागृताय करपाक जाय आतां आमचे भुरगे डेली डोर टू डोर भोंवता सांगेर 4,000 घरां तेंच्यांनी म्हाका सांगला चवथीच्या पयलीं आमी मॅक्झिमम 80 to 90% घरां आमी भोंवून काडटले म्हणून आतां ह्या गांवांत हांगा जितले भुरगे आसा तांकां हांव मागता ह्या भुरग्यांक जॉयन जाया हे चळवळीन जॉयन जाता ते आपल्याक लागून काम करिना म्हाका लागून काम करिना आर्जीक लागून काम करिना ते आमकां लागून सगळ्यांक लागून गोंयांक लागून आनी गोंयकारांक लागून काम करता सो तुमी तेंच्या वांगडा जॉयन जावपाक जाय आमी तुमकां
आम्ही तुमका फोर्स करचे ना, आम्ही तुमका पैसे दिवचे ना. कित्याक तुमच्या भुरग्यांक लागून जर तुमका जगपाक जाय, तुमच्या भुरग्यांक लागून जर तुमका काम करपाक जाय, तुम्ही भायर सरपाक जाय, तर तुम्ही म्हणटाले आमचे पर्सनल लाईफ आसा. पर्सनल लाईफ म्हाका टायम ना, म्हाका घरा येयलो हांव कामा वयल्यान थकता, म्हाका टीव्ही पळोवपाक जाय, म्हाका फ्रेंडा वांगडा वचपाक जाय, म्हाका कसल्या फंक्शनाक वचपाक जाय. हांव तुमकां विचारता आतां पर्सनल लाईफ आनी गव्हर्मेंट. आमी इतली वर्सां हें राजकारण नाका म्हणून पयस रावले आनी तितलेच लोक राजकारण करीत रावले. आमी कितें आमकां राजकारण नाका, आमकां ते पॉलिटिक्स नाका, ते डर्टी पॉलिटिक्स, ती घाण पॉलिटिक्स, आमकां ते हें नाका तें नाका करून आमी पयस रावले. पूण वोट मारपाक गेले काय ना वोट मारपाक. जर राजकारण नाका आसल्यार वोट कित्याक मारपाक गेले, कोणाक लागून? जर तुमकां सिस्टमाचेर ते बिलीफ ना, जर तो सिस्टम तुमकां नाका, तो सिस्टमाचे तुमकां व्हॅल्यूज ना जाल्यार तुम्ही सकाळी उठून थंय लायनीक रावन वोट मारपाक गेले कित्याक? जेन्ना आमी वोट मारता तेन्ना आमी हे डेमोक्रेसीचे पार्ट जाता. आमी ह्या पिक्चर जे डेमोक्रेसी जर पिक्चर जाल्यार त्याचे एक्टर्स आमी आसता. आमी आयज कितें जाला स्पेक्टेटर्स. आमी फक्त पळयता तो आमदार कितें करता, आमदार कितें नाचता ते आमी पळयता, घरा कडेन गाळी मारता, एक तर हॅपी जातले नाल्यार एक तर सॅड जातले, पूण आमी भितर पार्टिसिपेट जायना. हो सिस्टम आमचो. आमदारा पासून तुझे सगळे, तुझे रोड, तुझे ग्राउंड, तुझे हॉस्पिटल सगळे आमच्या टॅक्साच्या पैशान जाता. आयज जो मायक घेतला, ह्या मायकाक जर 200 रुपया पडला जाल्यार ह्या मायकाचेर 10 रुपया टॅक्स आमी गव्हर्मेंटाक भरला. उदकाची बॉटल 20 रुपयाची घेतल्यार 2 रुपया गव्हर्मेंटाक वयता टॅक्स. सो तुम्ही हांगा जितले मनीस आसा, जन्माक येवच्या पयलीं भुरगो पोटान आसता तेन्ना पासून भुरग्याक आवयक वखदां लागता काय ना? त्या वखदांचेर टॅक्स लागता. तो त्या पासून तो भितर ग्रेवान पावसर नाल तेका उजो घालीसर तेका पयशे लागता काय ना? उजो घालताना तुका पेट्रोल लागता, तुका ग्रेवान घालताना तुका आनी कितें लागता, सगळ्याक पयशे लागता. म्हणजे तू फ्रॉम बर्थ, बिफोर बर्थ टील एंड तू टॅक्स भरता. आनी तुका मेळटा कितें? हे रोड. बांबोळे गेल्यार जितो येवपाची गॅरंटी आहा तुमकां? लोक कितें करता? प्रायव्हेट हॉस्पिटलान वयता. आतां तुम्ही गव्हर्मेंट हॉस्पिटल बांदला, भितर गर्दी कोणाची? गोंयकारांची, मायग्रंटांची लायनींग. ते आमी कितें करता? आमची फाल्यां बायल जर प्रेग्नंट जाली तिका काडटा आनी प्रायव्हेट हॉस्पिटलान घालता, 1 लाख रुपया थंय मोडटा. आमच्या ते हरशी फ्री जावपाक जाय आसले की नाका? पयशे कोणाचे गेले? आमचे काय सरकाराचे? सो खंयचे सिस्टमूच प्रॉब्लेम करता न्हू आमकां. जो सिस्टमा पासून आमी पयस रावता तो सिस्टमूच आमकां प्रॉब्लेम करता. नेक्स्ट आमकां उदक कोण दिता? आमकां गव्हर्मेंट दिता काय पंचायत दिता काय तुम्ही करता तुमचे उदक तयार? कोण दिता उदक? कोण दिता? कोण सप्लाय करता उदक? गव्हर्मेंट काय कोण? गव्हर्मेंट. आता गव्हर्मेंटान जर तुमकां उदक 4 दीस दिवंक ना जाल्यार बरें उदक दिवंक ना जाल्यार दिसाक 1 वर अर्दे वर दिले, कोणाचे पर्सनल लायफ इफेक्ट जाता? तुमचे काय सरकाराचे? आता आमकां नुस्तें खावपाक जर पोट भरना, 80% नुस्तें आमचे गोंयचे एक्सपोर्ट जाता, ते जर बंद जाल्यार आमकां जर नुस्तें खावपाक मेळ्ळें गोंयकारांक, कोणाचे पर्सनल लायफ बरें जातले? आमचे काय गव्हर्मेंटाचे? आमच्या भुरग्यांक फाल्यां आमी पास आउट जाले, बीकॉम जाले, बीएससी जाले, इंजिनियर जाले आनी आमकां जर जॉब मेळ्ळो, कोणाचे पर्सनल लायफ बरें जातले? आमचे काय सरकाराचे? पूण आमी कितें करता? हे सगळे त्रास आयज भोगता आमी. आमकां जॉब ना गव्हर्मेंटाक लागून, गव्हर्मेंटाची पॉलिसी ना आमच्या भुरग्यांक ट्रेनिंग दिवपाक. 19 इंडस्ट्रियलिस्टा भितर भुरग्यांक आमच्या घालपाक, तांकां स्कील डेव्हलपमेंट करून तांकां थंय कामाक लावपाक, तांकां बरो पगार दिवपाक आमच्या कडेन. आमच्या चेडवा बायलांक आयज सेफ्टी ना. दिसा दीस रेप जाता, मर्डर जाता, मोलेस्टेशन जाता, कामार चेडवांक त्रास जाता, पूण कोणूच ते आयकून घेयना. बसीन चेडवां जर चडटली जाल्यार तांकां घाटी त्रास करता. इतले प्रॉब्लेम आयज चेडवांक आसा, बायलांक आसा, पूण तांकां लागून कोणूच काय उलयना. तांकां फक्त आपल्या माथ्याचेर, आपल्या पायाचेर फुलां घाल म्हणटाय राजकारणी, आनी आमी फुलां घालिता. मुक्त जाला आमी 1961 1961 बी लिबरेट जाला, पूण आमी मेंटली अजून लिबरेट जावंक ना. मेंटली अजून आमी गुलाम आसा, अजून लाचार. ती गुलामगिरी, ती लाचारी सोंपोवपाक जाय. हे येतले तुमच्या दारार येतले, खूप फोटिंगपणा सांगतले, त्यांचे पट्टेवाले येतले खूप. जर तुमकां कोण सांगता, तुमकां एक सांगता, तुमकां जर कोण सांगता तुमकां जॉब दितलो आरजी सोड म्हणून, तेका सांग जॉब दी, 25,000चो मिनिमम जॉब दी, हांव त्या दीस आरजी सोडटा. 25,000चो त्याच्या सकयल ना. पिल्लुके मारपाक लाव नाका ते वाटेर. बरो जॉब दी, आपणाक ऑफिसराचो जॉब दी, 25,000चो हांव आरजी सोडटा, कळ्ळें? आनी सेकंड थिंग, जर तुमकां कोणें सांगलें आमी तुमकां पयशे दिता, तेका सांगपाचें, एक यादी करपाची, लिस्ट रेडी करपाची. तुज्या घरान तुका म्हयन्याक कितें कितें लागता, सिलिंडर लागता, तांदूळ लागता, पीठ लागता, तेल लागता, सगळें लिस्ट करपाची. पेट्रोल कितलें लागता, मोबायल रिचार्ज, टीव्ही रिचार्ज, वखदांक कितलें लागता, भुरग्यांक शिक्षणाक कितलें, सगळी लिस्ट काडपाची. आनी कोण पट्टेवालो येता पळय तेका दिवपाची. तेका सांगपाचें म्हयन्याच्या म्हयन्या हे दी, हांव आरजी सोडटा. सारकें? तितलो तरी व्हॅल्यू दवरया आमी, तितलो तरी बोणी IPL भाशेन मातशी वयर दवरा, सारकी फालतू दवरू नाका, मातशी वयर दवरा, स्टँडर्ड दवरा. 500 रुपयान विकू नाका, विकता जाल्यार बरें हितून विकया. तांकां सांगा ही आमची लिस्ट हा, म्हयन्याच्या म्हयन्या आमकां जाय. जर सुभाष फळदेसाय आणि प्रसाद गांवकर ना जाल्यार सावित्री हे तिनातले काम जर
हांव सावित्री लायव्ह व्हिडिओच्या माध्यमांच्यान सांगता, सावित्रीक फळदेसायक आनी गांवकाराक, तुम्ही जर आमच्या लोकांक जे गोंयकार सांग्यार आसा त्या गोंयकारांक जर त्यांच्या महिन्याचे कितें 15-20 हजार तांकां खर्च आहा, तो जर 15-20 हजार तुम्ही महिन्याच्या म्हयन्याक प्रत्येक फॅमिलीक जर दिता, आमी अर्जिन कॅन्डिडेट हांगा सांग्यार घालिना. सारखे 500 रुपयान विकते घेवपाचे दीस गेले, सोंपले. ट्रकांक लागून झगडी लावपाचे दीस गेले, सोंपले, काबार. आमचे कितें तरी आसपाक जाय. तुमकां एक सांगता, तुमचे लायफ आमच्या आवय बापायच्या एजीच्या लोकांनी, जाणट्यांनी, आमचे आजे बीन आसले तेंच्यांनी बरे दवरलेले, पूण आमचे पेरंट्साचे जे एजीचे लोक आहा पळय तेंच्यांनी आमकां फोंडान घातले. कित्याक तेंच्यांनी राजकारण्यांक सर, भाई, पात्रांव, भाऊ, बाबा कितें करून करून तांकां तकलेर बसयले, तेंच्या पांयां पडत रावले, भुरग्यांक जॉब दी, जॉब दी, जॉब दी. आतां 10,000 जॉब काडला म्हणून सांगतात. 10,000 जॉब काडला म्हणून सांगता पळय तो. म्हाका एक सांगा, 10,000 जॉब कसले ते सांगता तो? सेक्युरिटी गार्ड 750 जॉब दिले. भितर BSc आणि M.Com जाल्ले भुरगे सेक्युरिटी गार्डा पगार आसा 15,000. बँकेन तांकां सॅलरी स्लीप मेळना, काय ना. बँक तांकां 2 लाखा वयर लोन दिना. काबार तुझे लायफ. तुका कॉन्ट्रॅक्टाचेर दवरता, कॉन्ट्रॅक्टाचेर 10 वर्सांन तुका पर्मनंट करतलो, 15 वर्सांन करतलो. तो बाबडे रिटायर जाले, अंगणवाडीचे बाई रिटायर जाले, PWDचे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स रिटायर जाले, होमगार्ड रिटायर जाले, कोणूच पर्मनंट जावना. कित्याक जर तुमकां पर्मनंट केले, जर तुमचे लायफ सेट जाले, तुम्ही त्यांच्या रॅलींग वयतले, त्यांचे बॅनर तुम्ही बांधतले. तुमकां लाचारूच दवरपाक जाय. जर तुम्ही एम्पावर्ड झाले, जर बायलांक आमी सांगले तुमकां लागून आमी मायक्रो युनिट्स घालून दिता, गांवागांवांत तुमकां आमी बारीक बारीक मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट घालून दिता. तुमच्या घरान तुम्ही अगरबत्ती करा, कॅन्डल करा, फोव करा, तुम्ही लोणचे करा, पापड करा, कितेंय करा. तुमकां घरान आमी ट्रेनिंग दिता. आमी तुमचो माल व्हरून एका ब्रँडाच्या अंडर आमी विकता. हे जर आमी केले जाल्यार तुमकां गव्हर्नमेंटाचे 1,500 रुपया जाय, पूण ते तांकां करपाचे ना. 1,500 म्हणजे ते 1,500 तूं वाट पळय. बँकेन वचोन आयज येयले, फाल्यां येयले, 4 महिने, चवथी कडेन घालतले, म्हणल्यार इलेक्शना कडेन घालतले, लोक मागीर हॅपी. 1,500 खंयच्या तरी बायलेचे लायफ जाता. त्या 1,500 लागून मागीर जर घोव जर बरो जाता जाल्यार तो तेकाय झगडी. सारखे. आमी आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे एक विजन आसा. गोंय एम्पावर करपाचे, गोंयकारांक आपल्या पांयार उबे करपाचे. भितर नुस्तें विकपाचें, फिश सेलिंग जालें, तुझे फ्रूट सेलिंग जालें. बाजार आमच्या हातीन जाय. आमचो बाजार आमच्या हातीन जाय. बेळगांवकारांचो बाजार कोणाच्या हातीन आहा? गोंयकारांच्या काय बेळगांवकारांच्या? आमचो बाजार ह्या मायग्रंटांच्या हातीन आमी कित्याक दिवपाचो? हे ते गटरातले उदक यूज केल्ले भेलपुरी आमी कित्याक खावपाची? कोण खाता हांगा? भैया सुका दे दो, पानी कोल्लो, किदे किदे देवा खबर. हाँ मीठा दे दो, हाँ थोड़ा तीखा करो. हांव तांकां सांगपाक सोदता, एकूच काम करा, तो आपलो गाडो धुकलून खंय व्हरता पळय रातचो तो पळया. मातशें ते घरान कसलें उदक करता आनी तो कसल्या परिस्थितीन रावता पळय तो पळया. आनी जर त्या घाटयान तुमकां जेवपाक आपयले, वयतले तेंगेर भेलपुरी नेटान खाता. तो कितें करता? फक्त प्लास्टिकची ते हातीक घालता कापेत. ग्लावज काय घातले, आमकां दिसता हो सामको ताज हॉटेलांतल्यानूच येयला गो, कॅप बीन घातले जाल्यार. हेतून कितें आतां सिस्टम सांगता, हो एक जोक जालो, पूण सिस्टम कशी आसता सांगता. आतां 2 हॉटेलां आसा. एक गोंयकाराचें हॉटेल आसा थंय, आनी तो कितली वर्सां चलयता हॉटेल. भजी पाव काडटा, भाजी करता, मिरची करता, सगळे बटावडे करता. तो आपले लायफ तेजेर लायव्हलीहूड, आपल्या भुरग्यांक शिक्षण दिता, सगळे चलयता. मदींच थंय एक मायग्रंट येता, तो भेलपुरीचो गाडो घालता आनी सगळे गोंयकार जेचे हेचे गिरायक आहा ते एका ट्रान्सफर जाता. एक खाता. फाल्यां एकटो मनीस जर खावपाक गेलो सांजचो, भेलपुरी खातलो आनी वडापावूय खातलो ना, तो एकूच कितें तरी खाता. तो कितें खाता? भेलपुरी खाता. भेलपुरी खाल्ल्या उपरांत हेचे लायफ काबार जाले. एका गोंयकाराची फॅमिली आमी काबार करता. तेका टेन्शनान हाडटा, तेका काबार करून उडयता. पूण दुसऱ्या जाग्यार आमी ह्या मायग्रंटांक इतलो स्ट्रॉंग करता, तो आमच्याच गांवांत एक शॉप घेता, एक प्लॉट घेता, घर बांदता, आपल्या भुरग्यांक आमच्या वांगडा शिकयता. तेचो भुरगो, आमचो भुरगो गव्हर्नमेंट जॉबाक नाल्यार प्रायव्हेट जॉबाक वांगडा इंटरव्यूक बसता. जॉब कोणाक मेळटा? आमकां कितें दिसता, तो भेलपुरी येयला आमकां कितें? अशें करून 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 तेंच्यांनी आमचे आख्खे बिझनस काबार केले. आनी हांकां सपोर्ट कोण करता? हे सगळे MLAs. हांकां भुमिपुत्र करपाक जाय, तांकां गोंयकारांक करपाक नाका. एकटो सुद्धा तेंचे इल्लीगल वोटिंग कार्ड कॅन्सल कर. तुमकां जाय इल्लीगल वोटिंग कार्ड कॅन्सल जाल्ली मायग्रंटांची? तुमच्या सांग्यार 4,500 आहा. 4,500 वोटिंग बँक आहा पळय, ती आमकां कॅन्सल करपाक जाय.
आफ्टर चतुर्थी आम्ही वोट बँक कॅन्सलेशन प्रोसेस चालू करतले, रिस्टार्ट करतले, जो आम्ही पयलीं करताले तो परत चालू करतले. सो तुमचे सगळ्यांचे इन्व्हॉल्वमेंट जाय आमकां. इन्व्हॉल्वमेंट म्हटल्यार तुम्ही तुमच्या वाड्यार कोण मायग्रंट आसा पळय त्यांची नावां आमकां काढून दिवपाक जाय. आमच्या कॉर्डिनेटराचो नंबर आम्ही फेसबुकार घातला, आमच्या पेजीचेर आसा, तो तुम्ही घेवं शकता. आणि तुमकां वयच्या पयलीं हांव ते नंबरूय 2 दितलो, ते प्लीज नोट डावन करा. तुमकां जर हांगा जॉईन जावपाक जाय आरजी जाल्यार तुम्ही त्या भुरग्यांक कॉल करा प्लीज. तुम्ही फाटी रावो नाका. जितले तुम्ही फाटी रावतले तुम्ही आमकां, आमच्या भुरग्यांक आनी हे गोंयांक आनी तुमच्या गांवांक फोंडान घालतले. तुमकां हांगा दवरचे ना. फाल्यां पुलीस येतले आनी कोण येतले उखलून व्हरतले. कित्याक गव्हर्नमेंट सांगता ते मोपा पयला तुम्ही कितें जाला ते रोडा खातीर बाबडे गांवकार झगडटाले, रस्त्यार न्हिदले, कितें केले, मारून मारून तांकां भितर उडयले. 4 लाख स्क्वेअर मीटर जागो तेंचो येयलो. आयज तेंच्याकडे काजू ना, शेत ना, कांय ना. जेवतलो जाल्यार अन्न ना तेंच्याकडे. गोंयकारांकडे आमचें अन्न ना. फाल्यां तो जेवतलो नुस्तें सोडूनच दी, पेज जेवतलो जाल्यार सुद्दां तेंच्याकडे तांदूळ ना. ही परिस्थिती गोंयकारांची ह्या सरकारान केल्या. हे राजकारण, हे जे पॉलिटिशियन आहा तांकां प्रॉब्लम आहा जेवपाचो, त्यांच्या फॅमिलीक प्रॉब्लम आहा. येवन येवन भाशणां ठोकता. ते सुभाष फळदेसाचे भाशण हांव आयकतालो ते दीस बर्थडेचे. हांसपाक येताले म्हाका. हो मनीस कितें उलयता काय म्हणून, म्हणजे तेका तकली आहा काय ना म्हणून. एकदा झेंडा परतो घातलेलो, तुमकां उगडा जालो खबर ना. 15 ऑगस्टाक परतो झेंडा घातला आनी विश केल्लो. फोटो बरो व्हायरल जाल्लो. मागीर हे बोण्यांक आमी निवडून हाडटात. हेंका काय खबर ना. हेंका फक्त पयसो खबर आहा, ट्रकाचे ट्रिपी खबर आहा, आनी काय खबर ना. आमी चिंतपाक जाय. आतां आमचो लिडर आमी चूज करपाक जाय. सांग्या वयले तुमकां सांगता, सांग्यार आमी सीट घालतले, कॅन्डिडेट आमचो घालतलो, पूण तो कॅन्डिडेट चूज भुरगे करतले. जे भुरगे काम करता, वावरता, तुमी चूज करतले. तुमचो कॅन्डिडेट कोण आसतलो तो त्या कॅन्डिडेटाक स्ट्रॉंग करपाचें, त्या कॅन्डिडेटाक जिखोवपाचें काम तुमचें आसतलें. हे लक्षात दवरा. तो कॅन्डिडेट तुमच्या गांवांत, तुमच्या वाड्यार येतलो, तो तुमकां ऑफिसान आफोवचो ना बाकीच्या भशेन. येयल्लो जाय की नाका तुमकां आमदार आमचो? घरान येयल्लो जाय काय ऑफिसान आफयल्ले जाय तुमकां? 1.5 लाख रुपये सॅलरी दिता तेका. घरान आनी वाड्यार येवपाक प्रॉब्लेम ना. तेका पेट्रोल घालतना चिंतचें पडना. पेट्रोल पंपाचेर कार्ड दाखयलें तेका पेट्रोल फ्री मेळटा. मोबायलाक तेका 6-7 हजार रुपये मेळटा. 300 रुपयान रिचार्ज जाता पूण तरी तेका 6-7 हजार मेळटा. आमी आमचे एमएलए क्वेश्चन करूंक ना. केला तुम्ही केन्ना तुमच्या एमएलए? तुमचो जर प्रॉब्लेम आसा जाल्यार केन्ना आख्खो गांव वचून एमएलए वचून मेळ्ळा ना. वोट मारपाक आख्खो गांवाचो गांव भायर सरला, पूण तो 5 वर्सात तो तोंड दाखयना. तुमचे उसाचो प्रॉब्लेम सांग्यार उसाचो प्रॉब्लेम भरपूर आहा. ती फॅक्टरी चालू करपाक तुमच्याच ऊसवाल्यांनी आमकां सांगलें ती फॅक्टरी चालू करपाक 3.5 करोड ते 5 करोड जाय म्हणून. आतां तेंच्यांनी कितले तरी 60 कितें 70 करोड सँक्शन केला, दिता म्हणून सांगतात. 60 की 70 इलेक्शना कडेन काय जावपाचें ना. म्हाका सांगा, तुमचो जर ऊस ना, ऊस एकूच क्रॉप आहा आनी काय ना कॅश क्रॉप, भाजी ना, एक्झॉटिक व्हेजिटेबल ना, लेट्यूस ना, ब्रोकोली ना, झुकिनी ना, रेड कॅबेज ना, जेका 300 रुपये 400 रुपये किलो वयता. 300 रुपया 400 रुपये किलो वयता हॉटेलांनी. ते आमच्या शेतकऱ्यांक कित्याक शिकयना रोवपाक? आमच्या शेतकऱ्यांक ऑर्गॅनिक फार्मिंग करून तो आतां सांगता 13,000 ऑर्गॅनिक फार्मिंग केला, फार्मर्स केला क्रिएट म्हणून. शेतकार केला. आमी ताका चॅलेंज केली ती 13,000ची लिस्ट दी म्हणून. तेच्या कडेन काय ना. बाबूय फोटींग तोय फोटींग. दोगूय जाणां फक्त 13,000 तो मडक्याचो नंबर आसतलो तो 13 तेंचो फेवरेट. कळ्ळें? 13,000 तो म्हणता. तो स्वप्नान पण 13,000 कितले शेतकार 13,000 म्हणटलो. पूण कोण ते 13,000 ते सांगना. आमकां जाय आमच्या शेतकऱ्यांक बरी ट्रेनिंग दिली. चवथ जाल्या उपरांत आमचे ट्रेनिंग स्टार्ट जातले शेतकऱ्यांक. कशें एडवान्स फार्मिंग करपाचें, कशें मेकनायज फार्मिंग करपाचें आनी कशें मार्केटिंग करपाचो. आपलो प्रॉडक्ट जे भेंडे आमी 20 रुपया 30 रुपयान किलो विकतात तेच भेंडे आमी बरें पॅकेजींग करून ऑर्गॅनिक करून आमी कशें 80 रुपया 100 रुपयान विकपाक शकता. हें आमी भुरग्यांक शिकयतले. आमकां जाय तरणाटे भुरगे शेतान येयल्ले, काजू केल्ले. आतां तुमकां एक सांगता सिंपल. हांगा चडशा लोकांचे काजू आहा न्हू. काजूवाची रेट कितें आहा? 125 130 कितली आहा? 125. म्हाका एक सांगा, आतां जेन्ना टुरिस्ट येता गोंयान 80 लाख टुरिस्ट येता म्हणून सरकार सांगता. 80 लाख टुरिस्ट येता तो गोंयांतल्यान कितें व्हरता? काजू बियो. कोणाचे? आमचे काय मारवाड्यांचे? तेंचे व्हरता. ते तुमी पयलां चिरमुले काय दवरलेले आसता थंय पोटल्यांनी. हा, ते सगळे डुप्लिकेट काजू भायल्या कंट्रींतल्यान येता, नाजाल्यार फॉर्मान ते पिठा पासून तयार करतात आनी ते ह्या टुरिस्टांक ते विकता. आयज जर आमच्या सरकारान एक ब्रँड केल्लो, सीएमाक सांगता जाय जाल्यार आयडिया कॉपी कर, आमकां फरक पडना. आमी जर एक ब्रँड केल्लो गोंयचो एका काजूचो, आनी तो ब्रँड आमी 80 लाख टुरिस्टांक प्रमोट केल्लो, डिफरंट जाग्याचेर गव्हर्मेंटाचे आउटलेट्स घातलेले, आनी तो काजू आयज जर 900 रुपया तेंचो मारवाड्यांचो मेळटा जाल्यार आमचो काजू आमी
1200 रुपयांक जर विकलो जाल्यार 1300 रुपयांक विकलो 1300 रुपीज पर केजी आणि क्वॉलिटी घ्या गोंयचो काजू आणि तो काजू डिफरन्स आसा खूप डिफरन्स आसा तांकां डायरेक्ट जाल्यार कोण तुझ्या खावपाक दिवपाचो ही चॅक कर ती चॅक कर तो 100% आमचे काजू घेतलो जेन्ना जर आमी 1300 रुपया ते पॅकेजिंग केले जाल्यार आमच्या शेतकऱ्याक आमकां ज्या जाग्यार 125 रुपया मेळटा त्या जाग्यार आमकां 300 350 रुपया दिवपाक मेळटले आसले काय ना आणि तेच 300 रुपया जर आमकां मेळले तर आमी आयज आणि थंय काजू घालतले आसले आणि प्रॉपर्टी घेतले आसले आणि काजू लायतले आसले आणि ते काजू घेवन आमी फॅक्टरीन विकतले आसले पूण ते सरकाराक सिस्टम करपाची ना कित्याक तुमकां जर काजवांक रेट दिल्यार डोंगर विकतलो कोण सिंपल पर्रीकराचें नाव ऐकला तुम्ही पर्रीकर विजनरी लिडर भाई गोंयचो भाई त्याने आमकां चड लाचार केला 1500 2000 आणि आमचे जमनी आमकां 25 किलो तांदूळ 35 किलो तांदूळ करून आमकां फोंडान घातला लक्षांत दवरा जेन्ना आमकां 25 किलो तांदूळ मेळपाक लागले आमी शेतान वचपाची बंद जाली काय ना जेन्ना आमी शेतान वचपाची बंद जाली शेतां आमची पाड पडली आमी कितें केलें ते शेत काडून 50 रुपया 100 रुपया स्क्वेअर मिटरांक विकले ते तेजे एजंट कोण हेच पॉलिटिशियन मनीस दुसरो आसता पूण तेच जेन्ना आमी ते विकले तेंच्यांनी कितें केलें विकते घेतले विजय सरदेसाय कडेन बसले पेंड मारलो कन्वर्ट केले 16B केले कन्वर्ट केले आता बाबू कडेन बसता कन्वर्ट करता आणि तेच शेताची रेट 10,000 रुपया स्क्वेअर मिटर जाता जर आमकां ते शेतान आमी रोयल्ले आमकां जर तांदूळ मेळोंक नासले आमी शेत रोयताले आसले ते शेत राखतले आसले काय ना आणि हे शेत जे जाला तुमकां सांगता हे शेत बेश्टे जावंक ना 2000 वर्सां पयलीं आमच्या जाणट्यांनी ही शेतां क्रिएट केला आणि तेची आमी आतां पाड घालता सो तुमकां आतां पावस येता म्हूण तुमकां एकूच सांगता आमची डोर टू डोर कॅम्पेन चलता त्या डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक तुम्ही जॉईन जावपाक जाय तुम्ही त्या डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक वचपाक जाय लोकांक